बंद करता तू नाका तू सध्या बंद कर नाका खबर ना म्हणजे तू उलोव नाका बरें म्हाका चिफाचें सांगना काय चिफाक खबर आसता रे. बोगदा वाठारात एकल्यान बार बांदून सरकारी जागेंतल्यान 4 बेकायदेशीर वांटो केल्यात. तशेंच बारान येवपी लोक सरकाराच्या प्रॉपर्टीत गाडयो पार्क करतात आणि सरकारी सामानांची चोरी करतात अशें वीज खात्याच्या नदरेक आयिल्ले. देखून वीज खात्याचे अधिकारी थंय कारवाय करपा खातीर गेल्ले. तेन्ना आमदार संकल्प आमोणकर आणि वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेटये हांच्या मदीं शाब्दीक वाद जाले. पळयात. सर 2 वांटो बंद करपाक म्हाका सांगला ते 2 वांटो आमी बंद करता. नाका कर नाका हां कर नाका रे सर 2 वांटो आमकां सांगला न्ही. कर नाका राव तो इशू तुका खबर आसा. हो इशू हांवें असेंब्लीन सुद्दां घेतलेलो हय आसा. सर. तुका इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें 2 आमकां सांगलें 2 क्लोज करा ना म्हणून. एकूय करपाक सांगू ना हांव बरें. सीएमा कडेन तो उलय आनी म्हज्या चिफाक सांगा न्ही. सांगा न्ही मातशें सर हांव बंद करता तू नाका सांग. तू सध्या बंद कर नाका सर, तू कर नाका हांव उलयतां. बरें केबल काडपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. आता इतल्या वर्सांनी तुम्ही आता येयला जागे जाला पूण बरें न्ही सर ते आता cable. जागे जाला बरें तू कितें काडनाका म्हणटा. नाका काडनाका सध्या आसूं न्ही. ओके आमदार आमकां आमचें काम करपाक आडोवंक शकनात. ताणें योग्य अधिकाऱ्या कडेन वचून हो प्रश्न सुटावो करपाक जाय आशिल्लो. आमी फकत आमचें कर्तव्य करताले आनी त्रास दिवपी लोकां आड आतां FIR दाखल करतले अशें काशीनाथ शेटयेन सांगलें. आनी केबल दवरलेले आसा थंय एका बार बोगदा म्हणटा ताणें मोडून आमच्या हितून आपल्याक वाट केल्या आपल्या बाराक आनी अशें आनी 4 वांटो केल्या. सो आमी ताका कितें सांगलें तुका एक वाट दवरता बाकीचे सगळे बंद करता ते सगळे एक्सेस करपाक आमचे चोरतात न्ही ती केबल आनी ते बारांतल्यान बॉब बीन मारपाक लागले आनी ते रातचे पियातात आनी कितें करतात म्हणून आमी ते बंद करताले. आमी टेंडर काडले. असिस्टंट इंजिनियर आमचे मनीशा अध्यक्ष आनी ते JE तांकां ते दादागिरी करपाक लागले म्हणून आमी सकाळीं गेले थंय पळोवपाक. सर ते कोण तरी 4-5 लोक ते दादागिरी करपाक लागले आमच्या प्रॉपर्टीन भितर येवन. आमी तांकां सांगलें आमी सगळें लिगली केलें आनी आमकां 2 वांटो तरी बंद करपाक दिले 4 वांट्यातले. आनी ते बार्राक आनी कोणाक ते करा आनी रातचे ते आमचे एका सगळे चोरता केबल आनी ते केबल चोरता म्हणून आमी काडपाक गेले. तर ताणें आमकां केबली काडपाक दिवंक ना आनी ती वाट बंद करता थंय करपाक पुलीस सगळें आपयलेले आमी तरी ना आतां पुलीस प्रोटेक्शन घेवन फुडें आमी चड घेवन करतले. बार अशें भायर आसा दुरीग आशिल्ले आमचे ताणें दुरीग मोडून आपल्याक वाट केल्या बार्राक. हय आनी दुसऱ्यान आनी अशे 4 वांटो केला. एकट्यान देवूळ बांदला थंय आनी एकट्यान कितें केलें अशे 4 वांटो हे केले आमच्या हितूंतल्यान फोडून. तांकां परमिशन बीन कांय ना ते इल्लिगल आमच्या हितून ट्रेसपास करता डेली. आपल्यो गाडयो दवरता आडव्यो दवरता खंय भितर हाडून आनी सगळे सोरो पियाता थंय बसून ते बाराचे आनी सगळे आरश्यो फोडटा केबल चोरता अशें चल्लां. सो आमी ते बंद करपाक सोदताले पूण तो हांव न्हू कित्याक येवन ताणें आमच्या हायरपा कडेन उलोवपाचें सोडून ताणें येवन हाडयलें अशें उडोवपाक जायना एक्चुअली आमच्या प्रॉपर्टी. आमी FIR करता न्ही कोण आयले तांचे भितर ते गुंडा कोण आहा ते MLAचेर आमी काय करपाचें न्ही. MLA इज डुईंग हिज जॉब. ताणें कितें आहा तें सांगपाक जाता. ताणें हे टोल्ड तो कितें ऑर्डर हाडटला अदर बाकीचे कोण आयले तांचेर करतलेच आमी. काशीनाथ शेटये हो अधिकारी न्हय तर सरकारा आड वावुरपी एक कार्यकर्तो. तांणी आपल्याचेर खंय FIR दाखल करून दाखोवचो म्हूण आमदार संकल्प आमोणकरान ताका आव्हान दिलां. म्हणून तो बिश्तो अननेसेसरी इशू क्रिएट करपाक लागलेलो आसा. एंड ही इज नॉट अ ऑफिसर, इज अ एक्टिविस्ट हू इज वर्किंग एज अ ऑफिसर. आनी ताका हांव परत एकदां चॅलेंज करता तुजे कडेन कापास्ताद आसा तूं FIR घालून दाखय. हांव तुका चॅलेंज करता कसो तूं FIR घालता तो हांव पळयता. FIR घालपाचें आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल कित्याक हांवें स्टॉप केल्लेलें आसा. हांवें इन्स्ट्रक्ट केल्लेलें आसा तांकां की बाबा हे स्टॉप करुया म्हणून. लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपाना आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते आनी वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपाना. हे ताका ओपन चॅलेंज करता फुडलें ताका जाय तें करूं दी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.